आमदार आणि ओपोजिशन लीडर चंद्रकांत बाबू कवळेकर हाजेर वेगवेगळ्यो आता इन्व्हेस्टिगेशन्स केसीस जातून तो सांपडिल्लो आसा आनी कालूच एक आमी पळयलें की पुलिसान थंय मडक्याच्यो स्लिप्स ताच्या सारक्यो घराच्या प्रिमायसिसान मेळिल्ल्यो आसा. आता हाजे वयल्यान क्लियर कळून येता की this person is directly involved in all the Matka activities. Bharatiya Janata Party demands sacking of Chandrakant Kavlekar as the opposition leader, and on moral grounds, if he has मातशी तरी ताका लज आसा जाल्यार he should also resign as an MLA. क्लियर कट आज सारख्या गोंयकाराच्या समोर आसा काँग्रेस पार्टीचो आमदार मडक्याच्या बिझनसान डायरेक्टली इन्वॉल्ड आसा हे सारकें आज दिशिल्लें आसा. डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस सुद्दां तातूंत क्लियर हीज इनकम जो आसा 59% चड ताणें एसेट्स गोळा केल्ले आसा. And this person was the chairman of IDC from 2005 to 2012. म्हणजे हांगाय बीन कसले कसले घोटाळे जाल्या आनी बीन म्हाका दिसता येणाऱ्या चवकशीन कळटली. तशेंच ताणें जें स्टेटमेंट दिलां म्हाका दिसता लोन कितें घेतलां म्हणून खंयच्या तरी कंपनी कडल्यान where he has named 3 firms, 3 जाणांनी कोणा तरी ताका 1.7 crore 3 crore आणि 80 lakhs कितें लोन दिला म्हणून. ह्यो कंपनी खऱ्यो आसा काय फेक हेंय बीन कोणाक खबर ना. आमकां एक सामान्य मनशाक जर खंय बँकेन आज लोन घेतलें जाल्यार कितक्यो फॉर्मेलिटी लागता ह्यो आमकांय खबर आसा. कितके त्रास जाता. एक 10,000 जर लोन घेतलो जाल्यार कितके त्रास जाता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. अश्यो ह्यो खंयच्यो कंपनी प्रकट जाल्यो ज्यो आतां मेळत ना किंवा तांचो सारको पत्तोच ना. इतके 1.7 crore 80 लाख 3 कोटी लोन दिवपाक लागले हें काँग्रेस पार्टीन गोंयकारांक सांगपाचें गरजेचें आसा. आज जेन्ना आमी वाचलें पेपरार ताच्या प्रिमायसिसाचेर एसीबीन क्रायम ब्रांचीन रेड मारली थंय मडका स्लिप्स सापडल्यो. म्हाका दिसता ह्याच घरान कांय दीस पयलीं जस्ट बिफोर इलेक्शन्स तांची नॅशनल प्रेसिडेंटूय ताका थंय विजीट दिवन गेल्ली. हें म्हाका दिसता प्रेसानूय कवर केल्लें. तिकाय कितें खबर आशिल्लें काय कितें की ह्या घरांच्यान असल्यो एक्टिविटीज चालू आसा म्हणून. So we demand immediate sacking of Babu Kavlekar as opposition leader, and he should also resign as an MLA of Canaan constituency.